सक्रमेंताच्या आराधना तयार आसावन कडे आमी पेज नंबर 21. तुझे मुखामोळ हांव पळोवंक आशेता तुझ्या हजरपणान जिवंक आशेता सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लागलेता ये सोम्या ये काळजान म्हज्या आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिव्येर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सर्वांतरान सिर पडून तुका आमी नमस्कार करता नमन तुका आमच्या सर्वांतरान सिर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा मना आमची तुका भेटयता सर्व आमची सोम्याक समर्पिता काळजा मना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता म्हजी अस्कताय पळवून तूं जाता म्हज्या एकसुरपणान सांगा तूं दिता म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका बुजयता येसुन्या ये तूं म्हाका जाय म्हज्या अस्कतायेन पळवून तूं जाता म्हज्या एकसुरपणान सांगा तूं दिता म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका बुजयता ये सोम्या ये तूं म्हाका जाय आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिव्येर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सर्वांतरान सिर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा मना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता काळजा मना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता शेडे वेळार म्हाका तूं पावताय कश्टा नश्टा वेळार आदार तूं जाताय म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेताय काकुळदारा तूं बक्षिताय
पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावताय, कश्टा नश्टा वेळार आदार तूं जाताय. मोशी पातकां सगळीं आपणाचेर घेताय, काकुळदारा तूं बक्षिताय. आराधन तुका सोम्या आराधन तुका, दिबेर पडून आमी प्रणाम करता. नमन तुका आमच्या सर्वोंदारा, सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मोरा आमची तुका भेटयता, सर्व सामचे सोम्या समर्पिता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता, सर्व सामचे सोम्या समर्पिता. हालेलुया हाले हालेलुया, 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 हालेलुया हाले हालेलुया. हालेलुया 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 हालेलुया. आराधना जिसु, गलाब जिसु, महिमा जिसु, वंदन जिसु. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गान तुका सोम्या, गलाब तुका सोम्या, महिमा तुका सोम्या, वंदन तुका सोम्या. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस परमोजो गवळी कांयच म्हाका उडेना. पांचव्या सरोबाच्या मैदानाचेर विशय घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता, म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीचे वाटेन चलयता. कळक्या फालक्यांत हांव चलन तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेना, कित्याक तूं म्हजे सवें आसाय. म्हजो दांडो आनी बेत म्हाका धैर्य दितात. म्हज्या दुस्मनांच्या दोळ्या मुखार एक मेस तूं मांडटाय. म्हजे मातें तेलान मागताय, म्हजें पात्र भरून वमतता. सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका करेन्स सांगात दितेली. सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदां काळ रावतलों. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 या घड्याळे सोम्या मुखार दिव्यांनी आमी आसां. तो जावन आसा आमचो देव आनी धनी, त्रिएका देवाचें प्रतिरूप तो. आनी तेच आमच्या सोम्याक, आमच्या गवळ्याक, आमच्या धनयाक आमचो मान आमी भेटोवया आनी गावया गीत. हे देवा बापा तूं सर्गीच्या. हे देवा बापा तूं सर्गीच्या, सर पडून तुका नमन करता. आराधना आनी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता. समर्पिता. येशू ख्रिस्ता तू सर्गीच्या, सर पडून तुका नमन करता.
सोडून सर्गीच्या सरपोडून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता हालेलुया 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 आमची जबाब आम्ही तुका आराधन करता आम्ही तुका आराधन करता जेजू आमच्या सोम्या आम्ही तुका आराधन करता जेजू आमच्या मिस्त्री आणि सोमी आम्ही तुका आराधन करता जेजू त्रिएका देवाच्या पुता आम्ही तुका आराधन करता जेजू आमच्या गवळ्या आम्ही तुका आराधन करता जेजू आमच्या दुलो भरतारा आम्ही तुका आराधन करता जेजू देवाची शेळये आम्ही तुका आराधन करता जेजू आमच्या काकुळदारा आम्ही तुका आराधन करता जेजू आमच्या दैविक वैजा आम्ही तुका आराधन करता जेजू आमच्या मिस्त्री आणि सोमी आम्ही तुका आराधन करता जेजू आमच्या जीवित आणि जीवनपणा आम्ही तुका आराधन करता जेजू आमच्या वाट सत आणि जिविता आम्ही तुका आराधन करता जेजू आमच्या गवळ्या आम्ही तुका आराधन करता होय सोम्या आम्ही तुका आराधन करता तुझी स्तुती महिमा आम्ही वाकणता या घडये सोम्या तू आमचे सांगता आसाय या उंड्या रुपी तुझे हसरपण आमकां दिवन आसाय आमकां जण एकल्याचेर तुजी दिश्ट तूं घालून आसाय मुगळा जेसू ह्या घडये आमचो मान आमी तुका भेटयता तुका आमी आराधन करता ह्या क्रिस्मसाच्या काळार तुजो खरो अनुभव सोम्या आमकां दी आमी आसा करचें हर एक बरे वाटो आमचे प्राजीत आमचे मागणे आमचे दयाळायेच्यो करण्यो हे सगळे सोम्या तुजो आदार तुजी कृपा आमकां मेळाशी कर म्हूण सोम्या ह्या घडये आमी मागता आनी तुका आमच्या जेजूक आमच्या काळजांत आमचो मान आमी भेटयता तुका आमी आराधन करता आराधना नमना आराधना नमना आराध्यगे अभिजातगे आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराधने अभिजातगे आराधना नमना आराधना नमना करुणा सागरनी नागी आ करुणेय तोरलो नी बंदिरे करुणा सागरनी नागी आ करुणेय तोरलो नी बंदिरे हे देवा गुरुदेवा हे देवा गुरुदेवा
नमना आराधना नमना आराध्य के अभिजात के आराधना नमना आराधना नमना महिमा दीप्तियु नीनागिरि आदित्य एल्लेडी बेಳಗುವೆ महिमा दीप्तियु ನೀನಾಗಿರೆ ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧ್ಯನೇ ಅಭಿಜಾತನೇ ಆರಾಧನಾ ನಮನ आराधना नमना सर्वांमी बसया. जेजूच्या हजरपणांत ह्या घडये आमी आसा मोगाच्या इश्टान आनी प्रत्येक करून त्याचो समयाचो अनुभव ह्या घडये आमच्या मध्ये आमी अनुभव करता आसतना त्याचो समयाचेर हे घडीभर आमची दिश्ट आमी कसोवया. जेजू देवाचो पूत ह्या वंड्या रुपी आमचे सांगता आसा. तो आमचो देव आनी धनी, आमच्या जिविताचें मूळ, आमच्या जिविताचें भद्र आसरो तो जावन आसा. तसो मोग आमच्या जिवितांत वळून आयिल्लो, ताचे बेसांव आमच्या जिवितांत वळून आयिल्ली ह्या घडये एक घडीभर आमी उगडासा काडचें प्रयत्न आमी करया. मग चिश्टन हो जावन आसा ऐन वेळ आमच्या सोम्याक आमच्या जेजूक ताणें केल्ल्या बरेपणा खातीर, ताणें दिल्ल्या आशिर्वादा खातीर ताका अर्गां दिवचो. आनी ही थोडी मिनटां हो थोडो वेळ सोम्यान आमकां केल्ल्या हर एका बरेपणाचो आमी उगडासा काडया. सोम्या तुका जावं अर्गां, एका पुरबायेचें जिवीत आमकां तुवें ह्या संवसारांत दिलाय. तुका जावं अर्गां, तुजो सुस्वास आमचे भितर तुवें घाल, आमकां नवी रचना तुवें केल्ल्या खातीर. संस्कारा रुपी तुज्या कृपे देण्यानी आमकां तुवें बरयल्ल्या खातीर. तुज्या पवित्र उतरांनी आमकां जानवायेन बरयल्ल्या खातीर. पवित्र पुस्तका मुखांतर तुजी शिकवण, तुजी नियमां आमकां तुवें शिकयल्ल्या खातीर. येवकरिस्त रुपी तुकाच तुवें मोड आमकां दिवन आमचे सांगता तुजें हजरपण तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर. तुकाच कुर्सार समर्पण करन आमकां जिवीत आनी सोडवण तुवें दिल्ल्या खातीर. जिवन सावन सर्गराजाचें दार आमकां तुवें उक्तें केल्ल्या खातीर. सोम्या आमी तुजो उपकार बावडटा. सोम्या आमी तुजो उपकार बावडटा. हो सोबीत संवसार तुवें आमकां दिलाय. हो उजवाड, हे वारें, हे प्रशांत वातावरण आमकां दिवन, ही बरी प्रकृती आमकां तुवें दिवन तुजो मोग आमचे तें व्यक्त केल्ल्या खातीर सोम्या आमी तुका आराधन करता, तुका आमी अर्गां दिता. ह्या आमकां जिवितांत न्ही केवळ हो स्वास आनी जीव, बगर जायतें बरेंपण आमच्या जिवितांत तुवें दिलाय. सोम्या ल्हानवड संगतींनी तूं आमचे सांगाता रावल्ले. विशेश करून आमच्या जिविताच्या पैणां तुवें आमकां सांगात दिलाय. आमकां तुवें सक्तेवंत केलाय, बळवंत केलाय, जाणवाय दिल्याय, बूद दिल्याय. आमकां विशेश करून विविध तालंतांनी आमकां बरन
ह्या संवसारांत जायतेवंत जावंक तुवें आमकां दिल्ल्या सर्व बेसावांचो आमी उगडास काडून ह्या घडये सोम्या आमी तुका अर्गां दिता तुका आमी अर्गां दिता सोम्या एक बरें कुटाम तुवें आमकां दिलाय बरें सेसामार तुवें आमकां दिलाय बरें इश्ट मंत्र तुवें आमकां दिलाय बरी सैरी दैरी आमकां दिल्याय भाऊ भयणी आमकां तुवें दिल्याय आमकां कुमोग करची आमकां आदार दिवची आमच्या जिविताच्या गरजांक पावच्या त्या हर एका व्यक्ती खातीर सोम्या आमी तुका अर्गां दिता आमच्या कुटुंबांत तुवें जायतें बरेंपण दिलाय विशेश करून लग्न जिवीत आमी जियोंक एक बरो बेस आमी जियोंक तुवें आमकां आशिर्वादांनी भरलाय आमच्या बेसांत आमी आमचे कायदे नियम पळोवंक तुवें आमकां प्रेरण दिलाय भुरग्या बळांच्या देण्या मुखांतर आमचें जिवीत तुवें सोबयलाय तुका सोम्या ह्या सर्व बेसावां खातीर आमी तुका अर्गां दिता येदोळ म्हणसर सोम्या बरो वावर करूंक तुवें आमकां सांगात दिलाय आमच्या वावरांत तुवें आमकां आदार दिलाय बरी प्रगती जोडूंक सोम्या तुवें आमकां आशिर्वादांनी भरलाय आमचे मागणें तूं आयकलाय आमच्या गरजांक तूं पावलाय आमी रडटाना आमी पडटाना निराशी जाताना सलवणी येताना पिडेंत पडटाना सोम्या जेसू एका बळवंत आदार जावन तुवें आमच्या सांगाता रावल्ल्या खातीर आमकां धैर्य दिल्ल्या खातीर आमकां बुजवण दिल्ल्या खातीर आमचे घाई गूण केल्ल्या खातीर आमची दुकां पुसल्या खातीर सोम्या आमी तुका अर्गां दिता तुका आमी अर्गां दिता सोम्या विशेष करून हे 40 दीस हे प्राजिताचे 40 दीस तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर ह्या 40 दिसांनी आमी आसा करता ते हर एक मागणें आमचो उपास आनी दान धर्म आमच्यो भक्तीक करण्यो आनी ह्या बऱ्या करण्या मुखांतर सोम्या आमच्या पातकी जिविताक पाठ करून पवित्रपणाचें जिवीत जियोंक तुवें आमकां अवकाश फावो केल्ल्या खातीर पातकी जिविताक पाठ करच्याक एक बरो अवकाश बरो संदर्भ तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर सोम्या आमी तुका अर्गां दिता सोम्या आमी तुका अर्गां दिता जायतें बरेंपण आमच्या जिवितांत तुवें केलां ह्या घडये हें अर्गां गीत आमी गायता आसतना सोम्या आमच्या काळजांत हांव तुका आमी दिनवसता आमी तुका अर्गां स्तुती गायता पेज नंबर 81. अर्गां दितलो सोम्या अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोम्या अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुमचो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो तुमचो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोम्या अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुझ्या हाताक धरून म्हजें पेट काडटलो तुझें नांव सदांच म्हज्या ओंठार घासतलो तुझ्या हातान धरून म्हजें मेट काडटलो तुझें नांव सदांच म्हज्या ओंठार घासतलो तुजो मोग करतलो तुझ्या बळान चलतलो तुजो मोग करतलो तुझ्या बळान चलतलो आप्पा बाप्पा म्हणून तुका उलो मारतलो आनी अर्गां दितलो सोम्या अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोम्या अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुजो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोम्या अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो हर एक
काळजां तुझ्या पांयां पडटलो उपकार मेळटा सुका हांव अर्गां दितलो पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडटलो पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडटलो आख्खी जिणेसानो तुजो आदार मागतलो आनी अर्गां दितलो सोमियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुजो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोमियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो Alleluia, alle, alleluia, alleluia, alle, alleluia, alleluia, alle, alleluia, alleluia, alle, alleluia. फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 2 वळसो आनी मुखार सैंबान तो देव तरी त्या समाज संपणाक तो लबदोन रावलो ना बगार मनशा सारको जावन गुलाबाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो मनशा रुपार तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच खालतो करन मरणा पर्यंत कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आनी सर्व नांवां प्रास वर्थे नांव ताका दिलें अशें ताणें कुशी वेली भागवजय म्हूण ह्या नांवाक हर एक दिंबी सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी परगटी जय म्हूण हर एक जिबेन देवाच्या महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी पवित्र पुस्तकाची ही उतरां ह्या घडये आमच्या मतीक आमी हाडया जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो आनी ताणें केल्लो वावर ताचें मिसांव आनी ताणें आयिल्लो तो प्रमुख उद्देश वा ध्येय ह्या उतरांनी सा पावलो फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आपुरबायेन विवरण दिता आपणाकच खालतो ताणें केलो मनशा सैम ताणें घेतलें कित्या खातीर मोगाचें इश्टानो आमकां उंच उबारच्याक आमकां सर्गींच्या राजांत पावोवच्याक आनी निमाणें ताकाच ताणें कुर्सार समर्पण केलें आनी ह्या मरिफात ताणें आमकां सोडवण दिली पातकांतावन सोडवण दिली आनी ह्या मरिफात आमी नवी रचना जाल्या ताच्या मरणा मरिफात आमकां जिवीत मेळ्ळें आनी ह्या घडये तोच जिवीत दिल्लो जेजू ह्या उंड्या रुपी आमचे संगत आसा ही थोडो वेळ ही थोडी मिनटां त्या सोम्यातय आमची दिश्ट आमी कसोवया परत ही उतरां गिता रुपार आमी गायता आसतना त्या सोम्याक आमच्या काळजांत तावन आमी आराधन करया कित्याक तो आमचे खातीर ह्या संवसाराक आयिल्लो आमचे खातीर तो मनीस जालो आमचे खातीर ताणें कस सोंसलें आमचे खातीर तो कुर्सार मेलो आनी आमचे खातीर तो जिवन जालो हें जावन आसलें ताचें मिसांव आमकां हर एकल्याक ताचे तें देवा बापा तें आमकां पावोवच्याक देखून हिंच उतरां परत गिता रुपार आमी गायता आसतना तस आमच्या सोम्यातय आमची दिश्ट आमी कसोवया परत ह्यात उतरांचेर आमचो नियाळ मौनपणी करच्याक आमी मुखार या Page number 123. रायान सोराय तो
संसार आयलो सैमान देव तरी मोनीस तू जालो राया सोरा तू दुर्बळ जालो गुलामाचे रूप घेऊन तुकाच तुवें ओपून दिलोय जेसू खालतो जालो जेसू विनय जालो कुर्साच्या त्या मरणापर्यंत देखून देवान ताका अति उंच बरलो सर्णावा प्रस्वर्तेना देवन जेसू खालतो जालो जेसू विनय जालो कुर्साच्या शिवेली हरी दिबी भागवा सई मोठाच्या नावा सुरवा आमी उबी रावया मुगाच्या इश्टान देवाच्या उतरासो नियाळ आयकोवच्याक ह्या घडये आमकां आमी आयती करया पवित्र आत्म्याची मजत ह्या घडये आमचे मदें आमी मागून घेवया पवित्र पुस्तक देवाचे उतर जावन आसा आमच्या जिविताक वाट जेन्ना आमकां जिविताक वाटेर उजवाड ना तवळ आमी दांटोवन पडटा देवाचें उतर क्रिस्ती जिविताक आदार जावन आसा क्रिस्ती जिविताक उजवाड जावन आसा आनी ह्या घडये त्याच देवाच्या उतरासो आमी नियाळ करता आसतना पवित्र आत्म्याची मजत ह्या घडये आमचे मदें आमी मागोवन घेवया तो जावन आसा जाणवायेचो दातार तो जावन आसा आपोस्तलांक उर्बेन भरलेलो मिसां वावर करच्याक आदार दिलेलो तसो पवित्र आत्मा ह्या घडये आमचे मदें येवन दी आमच्या जिवितांत येवन दी ह्या आमच्या साक्यार येवन दी विशेश करून त्याच देवाच्या उतराक आमची काळजां मनां आमी उबारच्याक आमी उगडच्याक तस पवित्र आत्मा आमकां ह्या घडये ताच्या सक्तेन बरोवन दी हे देवाचे उतर वाचून नियाळ दिवचे आमच्या भावाचेर आनी आयकोनच्या आमा समेस्तांचेर तसो जेजू ताच्या उतरान आमकां प्रेरीत करून दी आनी विशेष करून त्याच पवित्र आत्म्याची मजत आमा समेस्तांचेर ह्या घडये येवन दी म्हणून तस पवित्र आत्म्याक आमचे मदें आमी येवकार करया. पेज नंबर 133. स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोदे तुझे सक्तीन आमकां भर राव तूं आमचे सोवे स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोदे तुझे सक्तीन आमकां भर राव तूं आमचे सोवे तुझी दिवची उदार सजनाक वायची बुजवंदार आणि बुडेणार सगळे तुझल तुझी विद्युचे उदार
मृत्यूची उदार संस्थांवरची भुसुंदर आणि दूर देणार सगळे तुझं जोशवाच्या पुस्तकांतलें वाचप 23वो अध्याय 14 आनी 15वी ओळ. आनी आतां हांव प्रतवेर जियेतात त्या सर्व मनशांच्या वाटेन वेता. सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या बसवण्या पैकी एकच एक कार्य सिद्ध जायनासतना रावोंक ना. वय सगळ्यो कार्य सिद्ध जाल्यात एकच एक सोडिनासतना. जशें सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमकां दिल्ल्यो बसवण्यो कार्य सिद्ध जाल्यात तशें ताणें तुमकां केल्ल्यो बेश्टावण्यो सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या समृद्ध देशांतली तुमकां नापयस करतेत पडा तरी कार्य सिद्ध जातल्यो. देवाचें उतार हें. देवाचें उडोवपकार. मोगाचेनो आमी करिज्माच्या ह्या काळार आसतना मुस्तू जाणां आमी मुस्तू रितीर आमी मागताव. एकानी एका रितीर आमी मागताव आनी जें कितें आमी मागताव तें यशस्वी जावच्या खातीर आमचे निरंतर प्रयत्न ह्या मागणें चलोवन आसता. एक प्रभावीत रितीचें मागणें जावन आसा. देवाच्या वाग्दानाकाल देवाच्या बसवण्याकाल मागणें करचें जावन आसा. एक यशस्वी मागण्याची रीत. आनी आयच्या वचपांत पवित्र पुस्तक म्हणटा देवान तुमकां दिल्ल्या बसवण्या पैकी एकच एक कार्य सिद्ध जायनासतना रावोंक ना. आमच्या जिवितांत खंयचेंय आमी पळोवंक जाल्यार आमी जायते ते मागता ह्या दिसांनी तरी पूण कार्य सिद्ध जाल्लें खंयसरी आमकां पळोवंक कश्ट भोगता. पवित्र पुस्तक म्हणटा देवान जर तर वाग्दान दिलां जाल्यार तें कार्य सिद्ध जाता. मात्र न्ही एक मॅट मुखार वचून सांगता जर तर बेश्टावण्यो दिल्या जाल्यार त्योय कार्य सिद्ध जातात. आमच्या जिवितांत आमी जाणाव दिसपडटें पेपर वाचता. कित्याक नव्यो नव्यो संगती आमकां कळी जाय. जायते बटे आमी बूक वाचता. जायते TV WhatsApp Facebook पळयता. कित्याक नव्यो नव्यो संगती आमकां कळोवंक जाय. कितें आसा म्हणलें कळोवंक जाय. जावंक पुरो कोणी एक सांगता ह्या वखदांत अलें केल्यार अली पिडा गूण जाता म्हणल्यार आमी ट्राय करता. वा कितेंय सरकारान बसवणी केली जाल्यार ती कुडले आमकां फायदो जोडूंक आमी पळयता. आज हांव तूं आज मेडिटेट करता. सर्वेस्पराचे प्रॉमिसस वा बसवण्यो म्हणटा वा वाग्दान म्हणटा आमच्या जिवितांत रुता कशें करचें म्हणल्या विशयांत आज आमी थोडो वेळ आयच्या दिसा ध्यान करतले. आदल्या काळार सर्वेस्परान बसवणी जारी केल्लें जोशुआ पुस्तकांत 21व्या अध्यायांत 40 आनी 3-45 वाक्य अशें म्हणटा. अशें सर्वेस्परान इस्रायलाच्या पुर्वजांक आपूण दितलो म्हूण शपथ घेवन बसयल्लो तो देश तांकां दिलो. तांणी तो स्वाधीन करून तातूंत वस्ती केली. सर्वेस्परान तांच्या पुर्वजांक बसयल्ल्या प्रमाणे तांकां तांच्या भोंवतणी शांती दिली. तांच्या दुस्माना पैकी कोणीय एकलो तांचे विरोध रावोंक शकलो ना. सर्वेस्परान तांच्या सर दुस्मानांक
तांच्या अधीन केलें. सर्वेस्परान इस्रायलाच्या घराण्याक केल्ली एकच एक बसवणी व्यर्थ जाली ना, हर एक कार्य सिद्ध जाली. तर आमच्या जिवितांत आज आमी पळयोवं मोगाचें न्हू, कितले बोटी आमी दुस्माना विरोध आमी सलवाल्या, कितले बोटी आमी तकली बागयची पडली, कितले बोटी आर्थीक संकश्टांत आमी पडल्या, कितले बोटी समासाच्या सुळयेंत आमी पडल्या. एका कुशीन वाग्दानां तर आनी एका कुशीन हांवान तूं ती वाग्दानां सारके रितीर जाणा जायनासतना ताजो प्रयोजन जोडिनासतना आमी सोलवून आसा मोगाचें न्हू. हें पोरण्या सोल्ल्यान मात्र न्ही, नव्या सोल्ल्यान ती आमी पळयलें जाल्यार सांत पौल कोरिंथकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत पयल्या अध्यायान विशय वाक्य म्हणटा, देवान केल्ल्यो सकट बसवण्यो ताजे थंय वय जाल्यात, देखूनच देवाची स्तुती करतना ताचे मारिफात आमी आमेन म्हणटा. हर एक पोटी देवान कितें वाग्दान दिलां तें वाग्दाना काल आमी आमेन म्हणून तें वाग्दान आमचें करून घेवंक पळयता म्हणटा सांत पौल कोरिंथकारांक बरयल्या पत्रांत. जेजून ह्या संवसारांत जियेत आसतना आमी पळयता ताका ताळणी आयिल्ल्या वेळार सामातेवाच्या 4 अध्यायान 4 वाक्य म्हणटा, जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, पवित्र पुस्तकें बरोवन आसा, मनीस उंड्यान मात्र न्ही बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरान तो जियेता. तर जेजूय तशें तो कोट करता, तूं फातर असले उंडे कर म्हणटाना म्हाका ह्या फातर असले उंड्यान जायचे म्हणून ना, बगार सर्वेस्पराच्या तोंडांतून भायर सरता त्या हर एका उतरांतून हांव जियोंक शकता म्हणलें वाग्दान तो क्लेम करता. आनी मुखल्या वाक्यान आमी पळयता 4 अध्यायान 10 वाक्यान म्हणटा, सल हांगासो सैताना पवित्र पुस्तकें बरोवन आसा, सर्वेस्परा तुज्या देवाक आराधन कर, ताजी एकल्याची मात्र सेवा कर, तितल्यार देवसर ताका सोडून गेलो आनी तो वेतस देवदूत येवन ताजी सेवा करूंक लागले. जर तर सोमयान जेसून सल हांगासो सैताना म्हणटा आसतना सैतान गेलो आनी ताका जावचे त्यो ताळण्यांत हांव सुटका मेळ्ळी जाल्यार स्वामी जेजूसा लुकाच्या 10 अध्यायान 19 वाक्यान म्हणटा, पळया स्वरूप इच्छू आनी दुस्माने सगळें बोळस पांयां तळां मोस्तूंक हांवें तुमकां अधिकार दिला आनी कितेंच तुमकां बाधा करचें ना म्हणलें. जर तर हें वाग्दान आसा, हांव आनी तूं कितले बोटी ह्या वाग्दानाचेर आमी बसवण्याचेर थीर रावून मागतावंगे म्हणलें सवाल. इसाया प्रवादीच्या 41 अध्यायान 10 वाक्य म्हणटा, भिये नाका, हांव तुजे सवे आसा, घाबर नाका, कित्याक हांव तुजो देव, हांव तुका गटाय दिता, हांव तुका मजत दिता आनी जायते उजव्या हातान सांबाळटा. मोगाच्या न्हय, जायते बोटी हांवें म्हज्या जिवितांत क्लेम केल्लें आसा आनी म्हाका तूं बरेंपण भोगिल्लें आसा. मस्त बोटी जिवनांत दोशी आयिल्ल्या वेळार, मस्त बोटी जावं पुरो पिडे वरवीं कंगाल जाल्ल्या वेळार, जावं पुरो आर्थीक चिन्नांनी बुडल्या वेळार, जावं पुरो समस्याच्या सुळीन पडिल्ल्या वेळार हांवें सांगचें आसलें, हेंच वाग्दान सोमयान जेजू तुवें म्हाका वाग्दान दिलें. सर्वेस्परा तुवें सांगलें, भिये नाका, हांव तुजे सवे आसा, घाबर नाका, कित्याक हांव तुजो देव, हांव तुका गठाय दिता आनी मजत दिता म्हणून. तर म्हाका गठाय दी, म्हाका जाणवाय दी, म्हाका मजत दी, म्हज्या कुडीक बळ दी, म्हज्या कुडीक सकत दी आनी कुडीक मोतीक सारके रितीर करूंक म्हजें काम म्हाका करपा दी. आनी जायते बोटी जायत्या समस्या जावन जायत्या संकश्ट जावन म्हाका सर्वेस्परा देवान सुटका दिल्या. तर उडास दवरूंक जाय. खंयचेय एक आमी वेव्हार करता आसतना आमी एक एग्रीमेंट करता, एक कॉन्ट्रॅक्ट करता. कॉन्ट्रॅक्ट करतना कितें करता, आमकां एक सारको वकील मेळ्ळो जाल्यार आमकां जाय जाल्लें क्लॉजस ह्या कंडिशन ह्या शर्तां त्या एग्रीमेंटान घालता. आनी त्या देखून आमी कुडींत फायट करी जाय म्हणून ना, बगार जिबेंतच आमी आमकां येवचे समस्या निवारूंक साध्य आसा. कित्याक म्हण आमी सांगता ह्या क्लॉजा प्रकार ह्या एग्रीमेंटांत ह्या करारांत ह्या पॉयंटा प्रकार म्हाका अशें जाय आनी त्या प्रकार आमी चलत्या जिणयेंत आमी यशस्वी जावंक पावता. कित्याक म्हळ्यार
आमच्या ते कितें तें बरयलां ताच्या त्या आदारार जायते बोटी आमकां बरेंपण लाभता या त्या कितें समस्या येवंच्यो आसात तातूंत आमी सुकोवन घेता. त्याच प्रमाणे आमच्या जिवितांत हांवें तुवें उडास दवरिसे मोगाच्या न्हू. कितें ह्या वांजेलांत वागदान आसात म्हणलें उडास दवरचें. जायते वागदान आसात, हांव कांय सांगूंक वचना कित्याक म्हळ्यार ते मुस्त लंब आसात. जावंक पुरो जाणवाय जाय जाल्यार जाकोबाच्या पुस्तकांत पयल्या अध्याय 5वें वाक्य म्हणटा, कोणाक जाणवाय ना तो म्हजे लागीं विचारूं आनी हांव तांकां धराळ मापान जाणवाय दितलो. हे एक वागदान. जेरेमिया प्रवादीच्या मोतमुरांत 3रें वाक्य म्हणटा, तुमी म्हजे लागीं विचारा आनी हांव तुमकां कळीत नातल्यो वर्त्यो गुंडायाच्यो अर्थ तुमकां कळीत करतलो. जावंक पुरो पिडेच्या वेळार आमकां पिडा गूण जाय जाल्यार इसाया प्रवादीच्या 53वें अध्याय 5वें वाक्य जावंक पुरो, या सांपेदोच्या पत्रांत 2रो अध्याय 24वें वाक्य जावंक पुरो, ताच्या घाया वरवीं आमी गूण जाल्या म्हणलें. तें वाचिल्ल्या वेळार जायतितल्या जाणांक तें प्रॉमीस क्लेम केल्ल्या वेळार जायतितल्या जाणांक बरेंपण भोगलां. तर आमी प्रॉमीस आसल्यार यशस्वी कित्याक जायना म्हणलें दुसरें सवाल. पयल्यान पयलें आमकां कितें वागदान आसात म्हूण कळीत जाय. दुसरें, वागदानां असलीं कळीत आसल्यार यशस्वी कित्याक जायना गे म्हणलें दुसरें सवाल. मुस्तबोटी आमच्या समुदायांत थोड्यांक हाचे विशयांत ज्ञान आसा आनी त्या देखून ती वागदानां काल ती मागोवंक धरतात. अल्या बायबलांत अल्या चॅप्टरांत या अल्या अध्यायांत अल्या वाक्यांत अशें बरोवन आसा. सोम्या वागदानां काल हांव मागता म्हणटा आनी आमी चिंता. तरी पूण आमी यशस्वी कित्याक जायना म्हणलें आनीक सवाल म्हाका आनी तुका थोडे फावटी दोस्ता. ह्या वागदाना विशयी उलयता आसतना 2 संगती आटापून आसात. पयल्यान पयलें कितें वागदान आसा म्हणलें तें चिंताप. दुसरें, हें वागदान कितें शर्तां आसात म्हणलें हांव तुवें जाणा जाय. उदाहरणाक बेसायदाचें थळें आसलें, आमी जाणा वांजेलांत वचलां, आनी बेसायदाच्या थळ्यांत थंयसर आमी पळयता तें उदक घालता आसतना थोंटे, कुड्डे, केप्पे, मोने कोणीय जावं दी, त्या उदकाक रिगल्या कुडले तो गिण जाता. आतां थंयसर एक 38 वर्सांत हांव न्हू थंयसर एकलो व्यक्ती बसून आसलो. ताकाय गुत्त आसा ह्या उदक हांगासर उदक आसा, थळें आसा, ह्या थळ्यांत तें उदक घालतना हांव बुडलो जाल्यार हांव बाचावी जाता म्हूण ताका गुत्त आसा. तरी पूण तें कंडिशन कितें तें उदक घालता वय, तरी पूण ह्या व्यक्तीक तें उदकांत पडोवंक जायना. ह्या व्यक्तीक उदकांत पडोवंक जाता, ह्या उदकांत देंवोवंक जाता कित्याक हाचें तें कोणी ना. म्हळ्यार उदक थंयसर उणें जावना, 32 वर्सां जावन उदक सुकल्लें ना, ह्या उदकाचें हालचें रावल्लें ना, उदकाचें गूण कसो सकत उणें जावना, पूण त्या गूण जाय जाल्यार तें शर्त आसलें तें जावन आसा ह्या व्यक्तीन त्या उदकांत वचून रावा जाय, ह्या उदकांत देवा जाय, पूण तें शर्त ताका पूर्ण करूंक जायनातल्या वरवीं तो गूण जावना. तशेंच जाय तितलीं वागदानां वांजेलांत आसात, पूण हर एका वागदाना फाटल्यान थोडीं शर्तां आसात. कशें आमी टीव्हीर एडवर्टायजमेंट्स पळयतना आमकां भारी खुशी जाता, भारी बरें म्हणून, पूण सकयल घालतात ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ म्हणून आसता. आनी सब्जेक्ट टू त्या टर्म्स अँड कंडिशना प्रमाणे मात्र तें प्रॉडक्ट तें हें जावंक या फळ जावंक मेळटा म्हूण थंयसर आसा. तशेंच पळयत पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार जायतीं वागदानां आसात, पूण वागदाना फाटल्यान थंयसर शर्तां आसात. उदाहरणाक किर्तनकार 1 अध्याय 3 वाक्यान म्हणटा, वाळत्या हांगासर जो मनीस कोट्यांच्या बुद्धी प्रमाणे चलना, पथकाची वाट धरिना आनी अधर्म संगता बसना, बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रान संतोसता आनी दीस रात ताचें धर्मशास्त्र नियाळता, तो बगे तो वळत्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी जो आपल्या काळार फळ दिता आनी ताची पानां केदींच भावानांत जें सगळें तो करता तें सुफळ जाता. हांवें सांगीत बायबलाचेर हात दवरून सांगीत, सोमिया तुवें सांगलां
तुवें सांगलें सगळें तो करता तें सुफळ जाता त्या देखून हें वागदानाक लागून मागता सोमिया जें कितें आयच्या दिसा हांव करता हर एक हांव सुफळ जायचें म्हणून हांवें वागदान मागयत. पूण हांवें चिंतचें कालें म्हळ्यार पयल्या अध्यायान 3ऱ्या वाक्यांत बरयलां. सोमिया तुवें सांगलें सगळें तो करता तें तो सुफळ जाता म्हणून तुवें वागदान दिलें देखून हांव मागता सोमिया म्हणून सांगयत. पूण ताच्या फाटल्यान कंडिशन आसात 2 ती जावन आसात. पयलें वाक्य म्हणटा जो मनीस खोट्यांच्या बुदी प्रमाणे चलना फातक्यांची वाट धरिना अधर्मे संगता बसना तेंय आसा जें हांवें काल हें मागल्यार पावना. बगार खोट्यांच्या बुदी प्रमाणे चलनासतना अधर्मे संगता वचनासतना अन्याय नीत करिनासतना राव जाय. आनी आमचे पैकी जाय तितले म्हणूंक पुरो ना 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 हांव खंडीत जावनी अन्याय अनीत करिना हांव खोट्या सांगता बसना तांचे योजना हांव घेना म्हूण आमी सांगूंक पुरो. पूण आनी एक शर्त आसा आनी तें जावन आसा 2रे वाक्य म्हणटा तशें करिना अधर्म्या सांगता बसना बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोसता आनी दीस रात ताजें धर्मशास्त्र नियाळटा तो भगी. देखून खाली अन्याय अनीत करनांतल्या पावना बगार सर्वेस्पराचे धर्मशास्त्रान संतोष पावचे असलें व्यक्तित्व म्हणजे तें आसा जाय. मात्र न्ही दीस रात ताजे धर्मशास्त्र नियाळसो व्यक्ती हांव जायन जाल्यार थवळ हें वागदान जें कितें तो करता सगळें करता तो सफळ जाता हांवें क्लेम करूंक जाता. हांवें शर्तां पाळिनासतना म्हजी जबाबदारी हांवें करिनासतना केवळ म्हाका हक्कां जाय म्हळ्यार जायना. आमची जबाबदारी आमी पाळोवंक आसा आनी त्या वेळा हक्कां आमी चालावण करूंक जाता. आनी त्या वेळा जबाबदारी पाळन हक्कां चालावण करतांगे आमच्या जिवितांत आमी आमचें कितें वागदान आसा तें हर एकी आमकां जारेक मेळटा. उदाहरणाक आमी सांगता स्वामी जेजू खुर्सार मेला त्या देखून आमकां सगळ्यांक सर्ग म्हणून आमी घट्ट धैर्यार आमी सांगता सोमा जेजू आमचे खातीर खुर्सार मेला ताच्या रगात वरयला सोमा. पूण सांत पौल म्हणटा 10व्या अध्यायान रोमाकारांक बरयल्या 10व्या अध्यायान 9 ते 11 वाक्यान म्हणटा जेजूस सोमी म्हूण तुज्या वंठांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तुज्या काळजान सत्मनशी जाल्यार तुका सोडवून मेळटलें. सो म्हाका सोडवून केदळा मेळटा म्हळ्यार मुस्तुपटें म्हणजे जेजू खुर्सार मेला आनी हांवें खाल्या मागोवंक आसा म्हजें पुरो जालां कांय ना. पवित्र पुस्तक म्हणटा तें तुवें सत्मानूंक जाय तुज्या वंठांनी तुवें उसारूंक जाय. आज आमी कितलीं जाणां ह्या वंठांनी आमी उसारता ह्या हे संगत काळजान थावन आमी सत्मानून आमी जियेता म्हणलें सवाल. त्या देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा कित्याक काळजाच्या भावार्थाद्वारे तुका देवाचें नितीवंतपण तोंडाच्या उसारणेद्वारे थाराण तुका लाभता. पवित्र पुस्तक असं म्हणटा ताका सत्मानतलो कोणूच लजेक पडचो ना. त्या देखून मोगाचें उडास दवरया सर्वेस्पराचें वागदाना सोडवण हें हांव पळता आसतना म्हज्या जिवितांत तें जारेक येता. आमी आतां 2 संगती पळयल्यो. पयल्यान संगत आमी पळयली आमकां वागदानां खंयच्या आसा म्हूण गुर्त आसा जाय खंयच्या समस्यांक खंयचें वागदान आसा म्हूण गुर्त आसा जाय. दुसरें ह्या वागदानाक कसलीं शर्तां आसा म्हूण गुर्त जाय जाय. 3री संगत हांवें तुवें जाणा जाय हर एकी ती कितें वागदान आसा तें घडचें हांवें सर्वेस्पराक विधेय जावन सत बांदल्या वेळार मात विधेय जाल्ल्या वेळार मात्र. पवित्र पुस्तकांत जोबाच्या ग्रंथांत 73 अध्याय 11 वाक्यशें म्हणटा ताणें ताका विधेय जावन ताची सेवा केल्यार ते सुखान आपले दीस सोंपयतले आनी संतोशान आपलीं वर्सां सरतले. त्या देखून उडास दवरया ताणी ताका विधेय जावन ताची सेवा केल्ल्या वेळार मात्र हें घडटा. सांजू हांवच्या 15व्या अध्यायान 10वें वाक्य सोमेन जो म्हणटा म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसा तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळल्या जाल्यार म्हज्या मोगांत तुमी रावतला. जेजूच्या मोगांत हांवें रावा अशें म्हणून आमकां भारी आशा आसा. आनी मुस्तुपटी आमी सांगता जेजू तूं म्हजो मोग करताय जेजू हांव तुजो मोग करता. पूण जेजून सांगलें उतर आमकां उडास ना. ताच्या वागदानांत तो मोग करता सोमा
कितें म्हूण सांगलां ताणें म्हजे म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताज्या मोगांत हांव आसा तशेंच तुमी म्हजे उपादेश पाळ्ळ्या जाल्यार म्हज्या मोगान तुमी रावतल्यात. आमी कशें जाता म्हळ्यार आमकां जबाबदारी पाळोवंक नाका. आमी कालें करचें सोमयान जेजू तूं म्हजो मोग करताय, तूं म्हजो मोग करता म्हाका हें दी. जेजू कितें सांगता म्हजे उपादेश तुमी पाळोवंक जाय. केदाळ तुमी उपादेश पाळटात हांव तुमचो मोग करता. आमी अर्दें मात वाचचें आमकां जाय जाल्लें हाफ ट्रुथ म्हणटा आमी अर्दें सत. जेजू म्हजो मोग करता सोमा ताजे उपादेश पाळ्ळ्या वेळार तो म्हजो मोग करता. आनी परत जेजू सांगता त्याच 14 वाक्यांत म्हजे उपादेश घेवन ते पाळटा तो म्हजो मोग करता. जो कोण म्हजो मोग करता ताजो मोग म्हजो बाप मोग करतलो, हांवें ताजो मोग करतलो आनी ताका म्हजी वळख दितलो. जेजूची वळख आमकां केदाळा मेळची की म्हणून सवाल. हांव आनी तूं चिंता कशें म्हळ्यार मस्तो मागणें म्हणल्या वेळार, मस्तो बायबल वाचल्या वेळार, मस्तो तें केल्ल्या वेळार हें केल्ल्या वेळार म्हाका ताजी वळख मेळटा म्हणून आमी जाय तितले प्रयत्न करता मोगाच्यान. हांवें प्रयत्न करता, तुमी प्रयत्न करतात, जायते प्रयत्न आमी करता. पूण जेजू सांगता म्हजे उपादेश घेवन ते पाळटा तो म्हजो मोग करता. जो कोण म्हजो मोग करता ताजो म्हजो बाप मोग करता, हांवें तसो मोग करता आनी ताका म्हजें वळख दिता. देखून ताजे उपादेश पाळचे मस्तो गरजेचें. ते आमी सोडून सोडटा. ताजे उपादेश पाळूंक आमी मस्तो पाटी आसा. बापा देवाचो एका दिसा देवाचो बापाचो मोग कर पेल्याचो मोग करूंक आमकां कश्ट जाता मोगाच्यान. पूण आमी आशेता जेजून म्हजो मोग करेजे म्हणून आनी ताच्या वागदानाक हांव आनी तूं जियोंक आशेता. सांजुवांच्या 9व्या अध्यायान आमी पळयलें जाल्यार थंयसर कुड्ड आसल्या जेजू गूण करता आसतना ताका थिंपी जेजू ताज्या दोळ्यांक लागयता आनी म्हणटा कितें म्हणटा वस आनी सिलोआम तळ्यान धुवन काड म्हूण ताणें सांगलें. पळय हांगासर एक पळय जाय. पयलें ताका दिसना ताजे वेर शिंपी घाल माती कालावन शिंपी घाल्यार दोळे उक्ते करूंकूच जायनात. आमी जस्ट चिंतया आमच्या दोळ्यांक माती घालन हांगासर लायल्या जाल्यार दोळे आमकां आसले उक्ते करूंक जायनात. तो मनीस चिंतूंक पुरो हें कसलो सर्वेस्पर बाबा हांगासर म्हाका ताणें गूण करता म्हूण माती लागली. आतां म्हाका आतां ओपन करूंक जायना कित्याक म्हण हांगा फुल्ल माती आसल्यार कशें ओपन करचें आनी वचून सिलो आमचो धुयसय. पयत पुस्तक म्हणटा त्या कुड्ड्यान विधेय जावन केदाळा सिलोम तळ्याक तितल्या पयस वचून ताणें दोळे धुले तक्षण तो गूण जालो. कित्याक वागदान जेजूचें आसलें तूं अशें करचें जाल्यार गूण जाता म्हूण तक्षण तो गूण जालो. कित्याक ताणें तें केलें. आमी जाणां नामनाक 7 पुटी ताका बुडल्या हाजे म्हळें 7 पुटी बुडटा 6वे पुटी बुडटाना ताका कांय बदलावण जावना. 7वे पुटी बुडटाना काय जालें बदलावण जाली. कित्याक विधेयपण संपूर्ण विधेयपण सर्वेस्पर देव आशेता मोगाच्यान. हांगासर एक मॅट मुखार आसा तें बारी गरजेचें. तें कितें म्हणटा पळया तें म्हणटा नामान हांव तूं जाणाव नामान ताका आशा येता येदो व्हडलो नामानाच्या सक्रा कोणाच्या प्रवादीच्या एलिशाच्या सक्राक आशा येता आनी तो कितें चिंता नामाना कडेन जाय तितलें आसा तर म्हाका हांवें कितें इल्लें घेवन वचो गे म्हणून. आनी हांव तूं जाणा तो एलिशाचो साकोर नामाना कडेन वचून म्हणटा एलिशा कडेन कोण गेकलो मेळोवंक आयला देखून म्हाका इल्लें खाय म्हण तें थंयसर विचारला म्हणून. आनी तो काणून संतोशान येता. संतोशान येतना एलिशा ताजे लागीं विचारता तुवें कितें घेतलां. तो सुरू ना म्हणटा त्या वेळार एलिशा म्हणटा ना म्हजो स्पिरीट तुजें तें आसलो तुवें अशें पुरा घेतलें पुरा म्हणटा. तें आमकां सगळ्यांक जाणाव. तें खोडकार नामान गूण जाल्या उपरांत त्या नामानाच्या हातांतलें ओ एलिशाचो सेवक घेता. आतां कितें जाता पळया 27वें वाक्य नामान जें कोड तुका आनी तुज्या संततीक सदां सर्वदा लागून आसतलें गेजे एलिशा ससीन गेलो आनी तो कोड लागून हिमा बरी दवो जाल्लो. आतां हांगासर एक विशय आसा कित्या खातीर ह्या नामानाक कोड लागलें म्हूण वांजेलांत खंय सरी ना जावंक पुरो.
तरी पूण एक कोड लागलो मनीस एलिशा लागीं येता एलिशाक ताका संपूर्ण ताका गूण जावंक करता आनी तो ताजें ऑफरींग ताजें कितें म्हणून एलिशाक दिवंक येता पूण एलिशा ताजें घेना एलिशा त्या नामानाचें कितेंय तो वस्तू घेना कित्याक जावं पुरो एलिशा जाणा आसलो ह्या व्यक्तीचें जर तर हांव कितेंय घेन जाल्यार कितें ताजें तें आसा तें म्हाका फाटीं मारता म्हणून आनी त्या देखून एलिशा तें घेना ही विशय गेहजी गुर्तुना गेहजी येता आनी त्या एलिशा लागीं त्या नामाना लागीं ताजें तें वस्तू काण घेता टक्का करना कित्याक ताका घेतिल्ल्या त्या वस्तू घेतिल्ल्या त्या एलिशाच्या सेवकाक जी कितें नामानाची पिडा आसली ताका लागता हांव कितें हें सांगता म्हळ्यार मोगाचें न्हू थोडे फावटी आमच्या जिवितांत थोडे सन्निवेश उपजोवचे आमी करण्याद्वारे आसचें साध्य आसा कशें आमी थोडें खाण केल्ले वरवीं थोडी पिडा येता गे तशेंच आमी करण्या वरवीं आमी चिंतपा वरवीं आमच्या जिवितांत समस्ये उपजोवंक साध्य आसा हें आमी मुस्तुबटी आमच्या मोंड्याक वचना आयच्या वचपान आमी पळयलें जाल्यार हांगासर कितें म्हणटा पळयत पुस्तक आज आमी फस्ट वाचलें कशें जशें सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमकां दिल्ल्यो बसवण्यो कार्यसिद्ध जाल्यात तशें ताणें तुमकां केल्ल्यो सगळ्यो बेश्टावण्यो सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या समृद्ध देशांतली तुमकां नपयस करचें पडत तरी कार्यसिद्ध जातल्यो कितें देवान बरें तुका सांगलां तें बरें पाळटा आसतना कितें तुज्या जिवितांत घडटा कितें करनाका केल्यार तुज्या जिवितांत समस्या जाता म्हूण सांगलां गी ते समस्ये आमच्या जिवितांत उपजातात ती प्रद्वराची स्त्री तिका सक्कडे फाथोर मारूंक येता आसतना सोम्यान जिजून तिका फाथोर मारनातल्या बरी थंयसर तांकां विचारलें तुमच्या भितर कोणें पता कोरोना तो फैलो फाथोर मारून दी आनी सक्कडे गेले आखरेक ती स्त्री रोडोन आसली जेजून सांगलें परत फाताक करिनाका परत फाताक करनाका कित्याक तूं परत फाताक करशी तुका परत्यान तेच फातरांची शिक्षा तुका मेळटली ती आडोवंक कोणी साध्य ना जावं पुरो तुका समस्यांक वळोवंक जाताय मुस्तुपटी जेजून सांगलां आनी मुखार अशें परत फाताक तूं परत तेंच करूंक वचनाका मुखाचें हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार कशें आमच्या जिवितांत जेजून थोड्यो संगत्यो आमच्या जिवितांत सांगल्यात अशें करिनाकात म्हणून तरी पूण आमी करता केल्या उपरांत आमच्या जिवितांत थोडी घटना आमच्या जिवितांत घडटात आमी परताना देवाक दुरसता देवा कित्या खातीर म्हाका अशें जावन आसा हांव हातून चिंतीन हांवगी आमी केल्ल्या देवाचो उपादेश देवाचें उतार मोडुल्ल्या वरवीं हो आमचो परिणाम आज आमकां असो जावंक पावला म्हणलें आमच्या मोतींच ना त्या देखून द्वितीय पुस्तकांत 28 अध्यायान पळयलें जाल्यार 1 to 14 वाक्य म्हणसर काय सांगता अशें म्हणजे तुमी उपादेश पाळशात जाल्यार ही पुरा आशिर्वादां तुमकां मेळटलीं कितें आशिर्वादां खंयसर तूं हात घालताय तुजें बरेंपण तुका घडटा तुजें कितें तुजें समृद्ध जाता तुवें हात तूं तकले चिमटीनी तकली जातले जाय तितलीं आशिर्वादां 1 to 14 वाक्यांत आसात जर तर तूं करिनाय जाल्यार कितें म्हणून मुखलें हात न्हेताना वाक्य तावन आसा तें मनीस आमी ताका गमान दिना जेजून जायते कडेन म्हाका तुका सांगलां तुमी अशें करिनाकात अशें तुमी जियेसय आज हांवें तुवें उडास दवरिसय मोगाचें न्हू कशें जेजूचीं वाग्दानां मागता आसतना प्रॉमिसीस ऑफ गॉड तें आमी ताजें कंडिशन पुरा करन बावर्त दोन मागल्या वेळार बावर्त दोन जियेल्ल्या वेळार आमच्या जिवितांत तीं वाग्दानां तीं जारेक येतात गे त्याच प्रमाणे देवाचें उतार जेजूचें उतार
मोडुल्ल्या वेळार आमकां टेन्शन येवचें जावंक पुरो, आमच्या जिवितांत थोडे फावटी पिडा येवची जावंक पुरो. मस्त फावटी आमी पळयलां हाका खंयसर रिट्रीटीक आनी येतात, थंयसर सांगतात जें कितें विजन्स आनी आसात ते सांगतात आळे आलें तुवें सूख केलें वचून त्या मनशाडे वचून बोक्षाणें माग. आनी जायत्यान म्हजे कडेन सांगलां ह्या विशयांत. आनी ते वचून बोक्षाणें मागतात. बोक्षाणें मागल्या कुडले ह्या मनशाची पिडा गूण जाता, या ताजे आर्थीक संकश्ट येतात, जाय तितलें बरेंपण जाता, जाय तितलें बरेंपण जाता. कित्या खातीर ताज्या जिवितांत तशें जाल्लें? कित्याक म्हळ्यार त्या मनशाच्या जिवितांत ताणें असल एक अपराध केल्लो आनी ताच्या वरवीं त्या मनशाक कश्टोवन आसा. तो मनीस बंधनांत कश्टोवन आसा. आब्रामाक ताच्या बायलेक साराक थंयसर इजिप्तच्या तेंच्या रायान ताका स्विकार करूंक प्रयत्न केल्ल्या वेळार सर्वेस्पर देव म्हणालो, ताका स्वप्नां देवन म्हणालो, तुजी कुटुंबाची घराण्याची स स्त्रियो ती वांसडी जाल्यात, आतां ह्या साराक पाटीन दी आनी थवळ तुजी संतत, तुजें कितें बायल भुरगीं आसात या कितें तुजें सेवक आसात तीं सगळें तांचें गर्भ उक्तो जावन तांकां परत तांकां भुरगीं जावंक जातलीं. मोगाचें न्हू, आज हांवें तुवें उडास दवरूंक जाय. आमच्या जिवितांत ह्या करिस्माच्या वेळार मागता आसतना केवल मागणें आमी कर्ण फाटी येत आसतना वाग्दानां दवरून एका कुशीन मागून आमी यशस्वी जायचे, तर आनीक कुशीन जें कितें आमी देवा विरोध केल्या जावं जायत्या संगतींनी ताज्या शिकवणेच्या विरोध केल्या हांवें तुवें बोक्षाणें मागून फाटी येवची गरज आसा. आनी केदाळां आमी फाटी येता ओंगी थंयसर सुडका सोडवण आमकां लाभोवंक शकता. तर आयच्या दिसा सर्वेस्परा देवा लागीं आमी दृढ भरवश्यान आमी मागया, ताजे लागीं विनंती करया, सर्वेस्परा तुज्या वाग्दाना प्रमाणे जिवंक आमकां कृपा दी. आमचो देव फादर ऑफ द स्पिरिट्स म्हळ्यार सर्व आत्म्यांचो तो बापूय जावन आसा. फाराव रायान कितें सांगलें इस्रायलकारांक? तांकां इजिप्तकारांक सांगलें तांकां इटे करूंक तांकां बाथेन दिनाका म्हणलो. तस्सो फाराव तेत इजिप्तकार भांगार काडून त्या इस्रायलकारांक दिता जाल्यार तांचें मन परिवर्तन जाता आसतना देव कितेंय करूंक शकता. आमचो धनी आमच्या खंयकार वावर करनासो जर तर सांगूंक बरो नेक्स्ट हप्त्यान तुका खाण उडयता म्हणून, पूण कितें एक घडीत घडटा आनी तो म्हणटा ना 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 तूं म्हज्या संस्थांत सड्ड गरजेचें, तुका हांव इन्क्रिमेंट दिता, तुका प्रमोशन दिता म्हणूंक पुरो. सन्निवेश बदलूंक जाय तितलें साध्य आसा. हो खरेंच मातसो काळ जावं दी म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत बदलावण हाडचो. सर्वेस्पराचें वाग्दानां जाणा जावन वाग्दाना प्रकार आमी मागचो. त्याच प्रमाणे खंयसर आमी सुकोवन पडल्या थंयसर तावन फाटी येवचो. हो खरेंच मातसो काळ जावं दी आनी आमची जिणी यशस्वीची आशिर्वादाची बेसावांची जावं दी. आमेन. Let us surrender to the mighty Lord. Let us give all our mind, all our heart, all our soul unto the Lord. Let us surrender all the intentions unto the Lord. May the mighty power of God transform us. Let nothing remain in us. Jesus, right now, we are coming to you as we are. We are coming to you with our weakness. We are coming to you with our strength. We are coming to you with our distractions. We are coming to you with our wealth. We are coming to you with our worries. We are coming to you with all the sickness and everything that we are today. And every wounds of the soul and every burden of the soul, we bring it unto you. May the mighty power of God touch us right now. Lord, as we have surrendered everything unto you in the Eucharist, Lord, transform our lives. Open our eyes to
to see your glory, to see your promises, to understand how your Spirit works in our lives, how the Word of God works in our life. Open our ears to listen and understand things and mysteries of the world, things and mysteries of the scriptures. Lord, open our mouth and bless our tongue so that we can speak your word in power, so that we can spread the gospel according to your will. Lord, we surrender our soul unto you, weak and feeble. Lord, let our souls be humble before your sight. Lord, purify our soul, wash us clean, bless our soul, make our souls prosperous. Lord, you have said, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and with all your soul. Lord, we come to you with everything that we are. Lord, we pray that your will and your promises in our life, let it be established in Jesus' name. Let your will right now be established, be enlightened to our mind, be enlightened to our heart. Lord, let our soul be in union with you. Everywhere that we are going to go, everywhere where we are, let us right now surrender unto the Lord. Jesus, we pray that you may place us according to your will in the right place, in the right position, to do the right work according to your will. Let no hindrance in your plan come in our life, that there may be glory upon glory, glorifying your name. In the mighty name of Jesus we pray. Hallelujah, 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 baba 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 shala kala kara baba 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 shiri kala 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 kara baba 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 raba baba baba shala kala kara baba 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 shiri kala kala kara baba 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 araba shikani. पावनात्मरे प्रिय पावनात्मरे इलिदुबारा बेगबारा ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದುಬಾರ ಬೇಗಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೀನಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ ಸೀನಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ ಆತ್ಮದಾಹ ತೀರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದಾಹ ತೀರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. Spirit of God, you are the wonder working power, you are the wonderful creator. Lord, we come before you, create in us a new being, wash away our old self, help us to be renewed in the mind, in the body, and in the spirit.
Lord, help us to do your wonder working miracles, wonder working powers in our lives. Lord, touch us with your wonder working power. Right now we pray that everywhere that we are, let us experience your divine touch. Let us experience your divine glory. Spirit of God, we surrender unto you. We open our hearts right now. Move in our hearts mightily, that everything that is an obstacle unto you may be removed by the mighty grace of the Holy Spirit. Let everything that is against your will may be removed. Every thought, every understanding, every emotion against your will may be removed. Let the mighty power of God come and envelop us. O Holy Spirit, we pray right now before the blessed sacrament that our minds may be changed, our hearts may be changed. Lord, we surrender our minds and our hearts and our body. Use it for your glory. Use it for your divine work. Let every neighbor around us, every individual that we are meeting, every person who is sick, every person who is in bondage, every person who is in worry, anxiety, pressure, fear, anger, Lord, help us to spread the love of Jesus unto their life. Let their lives be transformed, coming into contact with us. Lord, let the fragrance of your glory come in the lives of people who are around us. Let the might of the Lord be present in our life, in the lives of our neighbors. Lord, we pray as one church in the coming election, may your glory be displayed. In the coming election, may your supernatural power be displayed. In the coming days, may your Holy Spirit come more and more upon the people, granting your people with the spirit of wisdom, spirit of counsel, spirit of understanding. Everywhere that they may go, they may experience your divine and mighty power. Lord, as we surrender unto you in this precious moment, may the Spirit of God come in our life, granting us the ability to be in union with the Father, our comforter and our helper. May by the grace of God help us in our weaknesses. Today, where we are weak, let us be made strong by the mighty hand of God. O Holy Spirit, we pray that you may grant us all your gifts and your fruits and your charisms. Abba Father, we pray right now, set us free from all the bondages. Through the precious blood of Jesus, we pray, set us free and lead us in your path according to your will. ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ, ರೋಗದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ನಮ್ಮನ್ನು ವಾಸಿಸಿರಿ. ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ನಮ್ಮನ್ನು ವಾಸಿಸಿರಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ, ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ, ಇಳಿದು ಬಾರ, ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇಳಿದು ಬಾರ, ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. आमच्या मध्ये जेजूचे हसरपण ह्या घडये बघचे आम्ही प्रयत्न करूया. तुम्ही आमचे सांगत आसा तसं तुम्ही असो अनुभव आम्ही जोडून आसा.
आणि ह्या घडये आमकां समयाच्या पांयांतळे आमी समर्पण करया आमी आमचें दूख आमची बेजाराय समर्पण करया आमी आमचे आटे बिटे आमचे कश्ट समर्पण करया आमी आमचे सुख आनी समृद्धी समर्पण करया जें कितें आमच्या जिवितांत घडोवन आसा तें सगळें समर्पण करया आमच्या मतींत तशें हर एक टेन्शन आनी खंती बेआंतीचें वारें समर्पण करया आमी आमच्या काळजांत तशें हर एक बे आनी आकांत ह्या घडये सोमी आमच्या जिवितांत येवंक आशेता ह्या घडये सोमी तसो अनुभव आमकां दिवंक आशेता आमच्या जिवितांत तें आजापां करूंक आशेता आनी तें गरजय तर ह्या घडये आमकां सोमयाच्या पांयांतळी समर्पण करूंक जाय सोमया तूं आमचे सांगाता राव ह्या आराधनांत भाग घेवच्या आमकां हर एकल्यांक तुज्या सक्तेन तुज्या आत्म्यान आमकां तूं पर तुज्या पवित्र रक्तान आमकां तूं नितळ कर आमचे घाई थांबय आमच्या काळजांत तशें बें तूं पयस कर आमच्या मतीन तशें हर एक टेन्शन आनी आकांत चिंताप तूं पयस कर सोमया आमी आशेता तें समाधान तदोसकाय संतोष सगळें आमकां तूं ह्या घडये फावो कर म्हूण सोमया तुजे लागीं आमी परतून मागता ಹತ್ತಿರವಿರೋ ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರೋ ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು सोमया मागता आमी हर एक रितीच्या कश्टांत बली जाल्ल्या हर एका व्यक्ती खातीर सोमया कश्ट आमच्या जिविताचो वांटो वय तुवें कुरिसोवांच्या मुखांतर कश्टांचो महत्व कितें म्हण आमकां समजयलां ह्या घडये सोमया आमचे सगळे कश्ट आनी जे कोणा खातीर आमी मागोन आसा आनी कोणें आमच्या खातीर मागा म्हणून आमकां सांगलेलें आसा त्या हर एका व्यक्तीक तांचे हर एक तेसांवान इरादे ह्या घडये सोमया तुज्या पांयांतळे आमी समर्पण करता सोमया तूं सांबाळवर विशेष करून ह्या मागोन आसा त्या हर एकल्यांक तांच्या कश्टाच्या जिवितांत तांच्या अडचणेंत सोमया तूं सांगात दी म्हणून ह्या घडये तुजे लागीं परतून मागता ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಗಾಗಿರು ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಗಾಗಿರು ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ सोमया आमी मागता ह्या घडये हर एका पिडेस्त भाव भयणी खातीर आस्पत्रांनी आमच्या घरांनी आमच्या सेसामारा मंगळा जेजू जायतीं पिडेस्तां हांतुरणार आसात विविध रितीच्या मारेकार पिडेन कश्टून आसात दुखीन तीं आसात खंतीन तीं आसात रडोन तीं आसात सोमया जेजू असल्या पिडेन वळवण आसच्या हर एका व्यक्तीक सोमया तुज्या पांयांतळे आमी हाडटा हर एका पिडेस्ताक सोमया तुज्या पांयांतळे आमी हाडटा कशें ते सोग जाणांनी त्या आरिगाराक तें पाकें उखल तांणी कशें त्या आरिगाराक तुज्या पांयांतळे समर्पण केलें आनी त्या आरिगाराक तुवें कशें बरें केलें त्या सोगा जाणांच्या बोवाटाक लागून तो आरिगार बऱ्या जिविताक पावत पावलो तेच परी सोमया आमी ह्या घडये हर एका पिडेस्त भाव भयणीक तुज्या पांयांतळे समर्पण करता तांकां सांबाळवर तांच्या दुखींत तांच्या कश्टांत तूं जा तांचो आदार आनी आसरो तुजी खुशी वयतर बेगीनच बऱ्या भलायकेचे देणे हर एका पिडेस्ताक फावो कर म्हूण सोमया ह्या घडये तुजे मुखार परतून मागता ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ
ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು एक घडीभर आमी मौन रावया जें कितें आमकां गरज आसा ज्या खंयच्या जाग्यार सोम्याची आमकां गरज आसा ह्या घडये आमी मागया जो सवंजला देकरा आमकां सांगता तूं सत्मानशी जाल्यार देवाची महिमा तूं देखतली मोगाच्या इश्टानो त्याच बावडटा त्याच पातयेन ह्या घडये आमचे हर एक इरादे हर एक तेसांवां ह्या घडये सोम्या मुखार मौनपणी आमी भेटोवन दिवया सोम्याची आशिर्वाद घेवंक आमकां आमी आयती करया Iriavoda sakramenta sasanaman koruya Purvilya karupavadla novyoriti adaya Salvonesha astatishya Bhavatache Boydivya Stashe Mapa Tashe Spoda Ullasani Sutiza Tudvi Mahima Sasna Sasna Eka Stalya Dharsita Tuka dogaincha spirita samasamina varta हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सरक तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जेता निराश करता ससनाच्या सासनाक